खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान आमदारांची घरां वा तांच्या ऑफिसांनी मिटिंगाक वचचें न्ही असो फतवो आतां सरकारान सर्क्युलरा वरवीं काडला। कांय ऑफिसर फोंड्या रवीच्या घरा मिटिंगेक गेले म्हूण बोवाळ जाले उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत इश्यू काडिल्लो। ऑफिसरांनी एक तर डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत वा मंत्र्याच्या कॅबिनांनीच बसकेक वचूं येता म्हूण सरकार सर्क्युलर काडटलो म्हूण पर्रीकार तेन्ना उलोवन गेल्लो। सर्क्युलराचेर आतां आमी गोंय पुर्तुगालाचे गुलामगिरी आसा काय आमी चायनाची गुलामगिरी आसा काय ब्रिटिशाची गुलामगिरी आसा हें आमकां आतां सिद्ध करपाचें आसा फुडें। कित्याक जे मुख्यमंत्री जर तसो वागपाक लागलो आनी ऑफिसार दर जाय जे आमचे एक हे आशिल्ले आमच्या भारताचे घटनेक जास्तीत जास्त लोवर लेवलाचेर येवन लोकांचें काम करप। जेन्ना आमी सकयल लेवलाचेर येवन तर काम करिना आनी सरकारची आमकां सांगची आनी सरकारी हितून हांगा खंयचे ऑफिसां आसात गोंयभर खंय ऑफिस आसा 40 आमदाराक खंय ऑफिस आसा लोकांक खंय मेळप घरा कडेन वचूं नाका ऑफिसान वचूं नाका मेळप खंय जर तुजी सोयीच तूं करूं नाका कांय तरी ते बसपाक आमदारांक बसपाक जाल्यार कशें जातलें लोकांनी येवन मेळपाक जाय आमकां आनी आमी तें सॉल्व करपाक जाय तेन्ना डेवलपमेंट जातलो ह्या कंट्रीचो देशाचो आनी ह्या गोंयचो। जर अशें तरी आडोवपाक लागले जायत आमकां कळना की आजुनूय आमकां अशें दिसता की पुर्तुगेज आसा काय म्हणून म्हणजे आयचे ह्या देशान आयच्या डेटीच्यान पुर्तुगेज गोंयांत परत येतलो काय कितें डिक्टेटरशीप। वास्को मेस्तवाड्यार शेतांत सिवेज व्हांवन आयिल्ल्यान शेतां काबार जाल्यात। शेतकार पावसाच्या दिसांनी थंय पीक काडटाले। आतां शेत रोवप न्ही त्या शेतांनी पांय दवरपाक कुस्तार। आमदाराचेंय लक्ष ना। पोट कशें भरपाचें मोठो प्रस्न। सरकारान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण मेस्तावाड्यावेले शेतकार मागतात। जे उदक शेत लावंक मेळना कितें करूंक मेळना म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं आतां ते शेत लायता गिमानले लायता पावसानूय लायता आनी उदक जनता हेचो उदक भरता न्हू सगळें कळ्ळें आनी कशें शेत रोयतले ते जनता कडेन उदीक येता आनी शेत लावपाक मेळना न्हू। आतां ह्या फावटी कितें जालें तुमच्या शेतांत हे उदक भरलें न्हू शेत जनता कडेचें उदक येवन कसलें उदक जनता कोठाचे येवन उदक सगळें ते आपले सुशेगाद उदक सोडटा आनी उगी आसतात न्हू आमी पोट कशें भरपाचें संडासाचें उदक सगळें संडासाचें उदक हें लोक कसो पोट भरतलो सांग मागीर एकटूच शेत लायना कितलो लोक शेत लायता 10-15 लोक आसता 20 लोक ताका म्हटल्यार हेका खबर आहा। वर्सा वर्स आमचे कोसलो रेन काडटाले ते आमचे कालूच बाब सांगूंक लागले सगळे आपणान हें केलां आपूण काडटलो खंयूय काडूं ना आनी तें उदक वचना आनी ते सगळे जनता हावजान सेवरेज सोडले ती सगळी ती शेतान वयता। आमी आतां हे आमचे भाव थोडे शेत रोवन भात काडटाले पीक काडटाल्यो आतां मागीर त्या उपरांत पियाव कांदो आंगी आमची भेंडे बिणे सगळे रोयताले आतां म्हाका दिसता येत्या वर्सा हे भेंडे बिणे बी भाजी पियाव बी रोवपाक मेळपा ना आमकां। तूं गोवोरमेंटाक कितें मागता हेजेर गोवोरमेंटाक मागता आमकां ते सारकें पयलीं आसलो ते साफ जावचें आमची सगळी फोडी बिडी आनी उदक सारकें वयचें। आमी भात लायताले ते उदक वचना आनी सगळे घाणी उदक येयलां त्या पासत भात रावपाचें बंद केलां। आतां आमकां अशें दिसता लास्टा आमकां आमी शेतांत वयतलो पियाव रोवपा आसता पियाव मिरसांग्यो भेंडे नाब भाजी सगळे मुडो तेन्ना आमकां हे उदक उरलें जाल्यार रोवपा मेळपा ना। आतां इल्लो पावस चडलो चडूय कांय चडना। आमदार नजर घालपाक तयार ना म्हूण शेतकार कागाळ करतात। सरकारान लक्ष घालचें म्हूण शेतकारांची मागणी। मागीर आमकां चोऱ्यो घालूंक मेळना आनी उदकूय वचना आनी सगळी घाण पळय जनता हावजाची घाण सगळी शेतांक येयली आमच्या आनी आमी शेत रोवना म्हणल्यार भेंडे रोयलेले भेंडे आतां मेले आमचे कळ्ळें आनी हांगा हो MLA आहा तो हांव कांयच पळयना आमकां MLAचे हो कार्लोस लोकांची शेतां खावंक सोदता आनी थंय मायमोळ्या शेतां ती हें करूंक सोदता तो
आमकां शेतकारांक कांय कळना आसा तो आपूण हें करता ओन. पयलीं शेतकारांक सांगा आमची थंय हें नांव आहा शेताचेर मायमाळ्या. बाकी कडेन खाली ती खाली, हांगाय तो वास्को खावंक सोदता. ताका लागून आमची प्रोटेस्ट आहा तेजेर, ऑब्जेक्शन आहा. आनी हेजेर मातसो उपाय करचो. हें काळें उदक येयलां तें बंद करचें. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. रशियेंत चालू आशिल्ले कन्फेडरेशन्स कपांत पुर्तुगालान येजमानाक एका गोलान हरोवन ग्रुप एत टॉप सुवात मेळयली. निमाणे मॅचीत न्यूझीलंडा आड गेम ड्रॉ जायत जाल्यार सुद्दां युरोपियन चॅम्पियन पुर्तुगाल सेमीफायनलींत पावतले. पुर्तुगालाक स्टार फॉरवर्ड रोनाल्डोन गोल मारलो. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॅप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.